आज आम्ही हांगा जमल्यात ताजे कारण असे की 5 जानेवारी शेनवारा 5 जानेवारी प्रकाश पर्व असो विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज आणि कला अकादमीच्या सौजन्यान हांगा कार्यक्रम आम्ही दवरला. त्या संदर्भात उलोवपाक आणि त्याची माहिती दिवपाक आम्ही हांगा जमल्यात. विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज ही संस्था 2002 सालान राजेंद्र केरकर हांणी स्थापन केली आणि त्यापासून पर्यावरण रक्षण, पर्यावरण शिक्षण आणि पर्यावरण जागृताय या विषयाचेर बरेच काम चालू आसा. आणि त्याकाच लागून पुरूचो गोवा राज्याचो जो एन्व्हायरमेंट फेस्टिवल जाता कला अकादमीनूच ताजो पर्यावरण रक्षक पुरस्कार ह्या संस्थेक लावलेलो. म्हणजे बऱ्याच विशयान काम करतात. चडशे विद्यार्थ्यां वांगडा मागीर एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडांनी आमचो एक बरो रेस्क्यू स्क्वॉड आसा त्या संदर्भात काम करतात. संदर्भातले सो तांचो खंय तरी सन्मान जावपाक जाय ह्या खातीर, कारण आमी सदांच म्हणटा की गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स जे आसात तांच्या बद्दल बरेचशे मत ज्या लोकांचे खूप बरे आसना, परंतु अशा ज्या ऑफिसरांनी खरेच फॉरेस्टाक लागून काम केलं, फॉरेस्ट कन्झर्वेशनाक लागून काम केलं, तांचो ह्या समाजान खंय तरी म्हणजे त्यांचो उदो जावपाक जाय. आणि ह्या सगळ्यांचो विचार करून आमच्या सगळ्या मेंबर्सांच्या लक्षात आयले की आम्ही अशा फॉरेस्ट ऑफिसराचो सत्कार आम्ही करपाक जाय. मागीर हो जेन्ना विचार आयलो तेन्ना ह्या विचाराक प्रकाश पर्व हे नाव माननीय राजेंद्र केरकर हांच्यांनी दिवन ह्या विशयाक मूर्त रूप हाडलें. आणि हो कार्यक्रम खूप वेगवेगळ्या संस्था ज्यो आसा त्यो एकत्रीत येवन हो कार्यक्रम करतात. कारण आमच्या बरोबर वेगवेगळ्या संस्था, तितून मृगय आसा, नेचर्स नेस्ट आसा, त्यानंतर एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आसा, अशा वेगवेगळ्या संस्था ज्यो आसा त्यो एकत्रीत येयल्या आणि ह्या सगळ्या संस्था एकत्रीत येवन हो सत्कार जो आसा तो जाता. 2 गोष्टींचो फेस्टिवल आम्ही ह्या नव्यान वर्सा मनोवपाचो असो आमी थारायलो. एक तो प्रकाश पर्व ज्या प्रकाश पर्वान जगाची उत्पत्ती, उत्क्रांती आणि उत्कर्ष जालो, अशा ह्या प्रकाश पर्वान खुबश्या जी सृष्टी आमची आसा त्या सृष्टी संदर्भातले वेगवेगळे घटक जे आसा त्या घटकांची माहिती सायंटिफिकली आणि ऑथेंटिक माहिती लोकांपर्यंत वयची, त्या खातीर आमी हे जे स्पीकर आहा ते सगळे आपयल्या. आणि दुसरे प्रकाश पर्व ज्या प्रकाश सालेलकरांच्या कारकिर्दीन तांच्यांनी पळयल्लो एकंदर जो फॉरेस्टा संदर्भातलो विषय हो त्या दिसा आमच्या लोकांच्या फुड्यान वयचो अशी आमचे सगळ्यांची इच्छा असली. आणि त्या सगळ्याक लागून हो कार्यक्रम जो आसा तो दवरलेलो आसा. आणि हो कार्यक्रम सगळ्यांक लागून ओपन आसा. आणि खास करून गोंयकारांनी हो कार्यक्रम आयकपाचो, गोंयकारांनी हो कार्यक्रम असो अनुभव घेवपासारको हो कार्यक्रम, कारण गोंयच्या फॉरेस्टांतल्या, गोंयच्या बायोडायव्हर्सिटीचे नॉलेज जी आसा ती लोकांपर्यंत ह्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगान वयतली. त्या लागून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आम्ही लोकांना आव्हान करूंक इच्छिता की ह्या कार्यक्रमाक तांच्यांनी आवर्जून उपस्थित रावचे आणि ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. ते कुडचडेचे सावर्डेचे. आणि तांची जी आसा ही तिसरी पिळगी जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कार्यरत आसा. पयलीं तांचे बापूय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट गार्ड म्हणून असले आणि ते स्वतः रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर असले. आणि तांचो चलो जो आसा तो आता रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून कामाक आसा, एसीएफ म्हणून. सो तिसरी पिळगी त्यांच्या आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कार्यरत आसा.